Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. Three ferry boats have cost us about 1.85 crores, and they're going to be utilized at other routes, especially routes like Kortale, Madgai, Raiganjar, Sharam, where the requirement is much more, and then we have the density is so much that we have frequent breakdowns. So all these three new ferry boats will come into usage. जी लोकां खातीर अवेलेबल करून दिली, स्पेशली ही फेरीबोट आमची रायबंदर टू शेराव ह्या रुटाचेर वतली. 3 नवीन फेरीबोटी सरकार घेवपाचो, तितूंतली एक आयल्या. म्हज्या बरोबर मानेस्त रिवर मिनिस्टर बाब मिलिंद आसा, कॅप्टन आसा, बाकीचो सगळो स्टाफ आसा. खूब खोस भोगता. ह्या सगळ्या कोविडांतल्या महामारींतल्यान सुद्दां सरकार वेगवेगळे प्रकल्प आपले फुडें व्हरत आसता आनी लोकार्पणाची कामां जी आसा ती सुरळीत करीत आसता. अजून 2 नवीन फेरीबोटी येवपाच्यो आसात आनी जशें म्हटलें, इट इज नॉट ओन्ली फॉर द आयलंड, इट इज एन कनेक्टिंग बिटवीन द 2 विलेजीस ऑल्सो. वी आर युजींग द फेरीबोट एट द डिफरंट पॉयंट्स. 18 रूट्स आसा आनी ह्या वेगवेगळ्या रुटाचेर फेरीबोटी सरकार जरी लॉसान चल्ल्यो तरी सुद्दां लोकांच्या सर्विसी खातीर, इज अ फेसिलिटी फॉर द पीपल, सरकार आपल्या परीन मोठ्या प्रमाणात खर्च जो आसा फेरीबोटीचेर करता. एकदम लॉसान आसा तशें जर म्हटलें आसत जाल्यार आत्तां तरी तेजो खरें म्हणजे ह्या परिस्थितींत आमकां तर आमच्या लॉसानूच चलता फेरीबोटी. इट इज ओन्ली द सर्वीस टू द पीपल म्हणून फेरीबोटी सगळ्यो चलिल्ल्यो वयता. ताचो वेगळ्या पद्दतीन केन्ना तरी विचार करचो पडटलो.